8 मंत्र्यांनी सोपूत घेतलो। खरें म्हणत जाल्यार गोंयांक 4-5 मंत्री खूब जाले, तशे 8 मंत्री पाव येतात, पूण 12 मंत्री पदां मेळिल्ली आसात ती कोण सोडटलो? चड दिल्यार बसून जाय, पूण चड मेळनात म्हणटकच 12 तरी जायच पडटली, म्हणजे परत एक सोपूतविधी जातलो। ह्या सोपूतविधींत डॉक्टर प्रमोद सावंत, रोहन खंवटे आनी गोविंद गावडे ह्या तिगांनी कोंकणीत सोपूत घेतलो। तांची मायभास ती, तें तांणी मानून घेतलें। लोकभास ती, जे लोकभाशेंत ते वेंचणुकेचो सगळो प्रचार करून आयिल्ले, जे भाशेंत तांणी लोकां कडल्यान मतां मागिल्लीं, आनी ती राजभास। सरकाराच्या खंयच्याय अधिकृत कार्यावळींत राजभाशेचो वापर करप हें उण्यांत उणें काम। म्हणटकच सोपूतविधीचो कार्यावळ ही खरी म्हणत जाल्यार सरकाराची सुरवात, आरंभ। त्या आरंभाकच फुटको नाल्ल वापरप हें बरोबर जायना, पूण हांगा तशें घडलें। फुटकोच न्ही, हांगा मातसो कुस्कोय नाल्ल मेळ्ळो। मामीन गुदीन, अतनासियो मोसेरात, विश्वजीत राणे आनी निलेश काब्राल ह्या 4 जाणांनी इंग्लीश भाशेंत सोपूत घेतलो। ह्या 4 जाणांक दुर्दैवान मायभास ना, आनी म्हणून तांकां आपल्या मायभाशेचो मोगय ना आनी अभिमानय ना। किणभर मायभास कुशीन दवरया। सगळे प्रचारांत आनी लोकां कडल्यान मतां खंयचे भाशेंतल्यान मागिल्लीं, कोंकणींतल्यानच न्हय। आनी मागीर सोपूत घेतना तुमी मंत्री जातना ते भाशेचो अपमान कित्याक? लोकभास ती, आनी तुमी जर सगळ्या लोकां खातीर करतले, विकास करतले, लोकांचो विकास करतले, ही भास फाल्यांच्यान वापरतले जाल्यार हांगा लोकभाशे कडेन पडमुरपण कित्याक? त्या लोकभाशेचो मान राखप म्हणजेच एक नदरेन लोकांचोय मान राखप न्हय। बरें, ती राजभास, ते राजभाशेचो अपमान कित्याक? येदे व्हडले कार्यावळींत, इतलो खर्च करून केल्ले कार्यावळींत, जे कार्यावळीक व्हडले व्हडले लोक देशांतल्यान प्रधानमंत्री धरून आनीक लोक आयिल्ले आसात, ते कार्यावळींत तुमी राजभाशेचो अपमान करतात।